नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। पेडणे रेंव काडटल्यांचेर सेगीत तिसरे दिसा कारवाय। पेडणेचो उपजिल्लोधिकारी मामलेदारांनी पुलिसांनी घाल्यो धाडी। 19 अनलोडेड ट्रक, काडिल्ली रेंव आनी 154 व्हडी जप्त। पळयात प्रुडंट इम्पॅक्ट। पणजे महापौर पदाची वेंचणूक घेवचे पयलीं कायद्यांत दुरुस्ती करतले। सगळीं बेकायदेशीर कर्म केल्ले बाबूश मोन्सेरातान आपल्याक लोकशाय शिकोवची न्ही। कोणाक उतरांचो मार कळना जाल्यार जोत्यांनी मार घालून शिकोवपाची तयारी आसा। पर्रीकाराची घणाघाती टिका। केंद्र सरकार गोंयाचो बॉस न्ही, तांकां जाय ते गोंयच्या माथ्यार मारपाक शकनात। गोंयाक जाय तेंच आमी केंद्राकडच्यान करून घेतात आनी घेतले। मुख्यमंत्री पर्रीकाराची शिटकावणी। इंग्लीश माध्यमांतले खाजगी मुळावे शाळांक अनुदान दिवपाचो प्रस्नूच ना। अनुदान घेवचे नात हे अटीचेरूच तांकां दिल्ली मान्यताय। पर्रीकारान केलें स्पश्ट, सरकार भेदभाव करता। राणेचो आरोप। दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेचे 12,000 लावार्थी दुबावीत। काढल्यो नोटीशी। लावार्थींक म्हयन्याचे म्हयने पैसे मेळनात। मेल्ल्यांच्या नांवान वतात पैसे। आमदारांच्यो कागाळी। खेड अपघाता वेळार सरकाराची कसलीच सर्व्हिस मेळ्ळी ना। 50 किलोमीटर मेरेन हॉस्पिटल ना। दवाखान्यात कुडी मारल्यो राशीक। पोर्तुगीज तेंपावेलो पूल। गोवा मुंबय हायवेची दुर्दशा। पळयात रिपोर्ट। खबरो विस्तारान। पेडणे रेंव काडटल्यांचेर सेगीत तिसरे दिसा कारवाय केली। पेडणेचो उपजिल्लोधिकारी मामलेदारांनी पुलिसांनी धाडी घाल्यो। बिरेस्तारा पुलिसांनी बालखाजन कोरगांवच्यान 19 अनलोडेड ट्रक आनी काडिल्ली रेंव जप्त केली। तशेंच 154 व्हडी जप्त केल्या। परत रेंवेची येरादारी करचे ना अशें 19 अनलोडेड ट्रकवाल्यांनी मामलेदाराक दिले प्रतिज्ञापत्रांत म्हणलां, म्हूण तांकां सोडल्यात। किरण पाणी जुंव्यावेले बेकायदेशीर रेंवेच्या धंद्याचेर प्रुडंटान खासा रिपोर्ट केल्लो, ताचो हो इम्पॅक्ट। प्रुडंटान आयतारा किरण पाणी जुंव्यावेले बेकायदेशीर रेंवेचे धंद्याचेर खासा रिपोर्ट केल्लो, ताचो हो इम्पॅक्ट। पेडणे रेंव काडटल्यांचेर मंगळारा सावन कारवाय चालू आसा। बिरेस्तारा घाल्ले धाडीन पेडणेची उपजिल्लोधिकारी मीना नायक गोलतेकार, मामलेदार तारीक थॉमस, खण खात्याचे अधिकारी आनी पुलिसांनी बालखाजन कोरगांवच्यान 19 अनलोडेड ट्रक आनी काडिल्ली रेंव जप्त केली। ते शिवाय 154 व्हडी जप्त केली। ट्रकवाल्यांनी मामलेदाराक प्रतिज्ञापत्र दिलें। परत अशें करचें ना, मेळ्ळें जाल्यार कायदेशीर कारवाय करची अशें तांणी प्रतिज्ञापत्रांत म्हणलां। हे प्रतिज्ञापत्राचेर तांकां सोडलें। ह्या 3 दिसान कारवायेन धरिल्ले 30 लोडेड ट्रक पुलिसांचे ताब्यात आसात। शुक्रारा कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स अधिकारी पेडणे वतले आनी सगळी व्हडी पणजे हाडटले। बिरेस्तारा सावन ह्या सुवातेर पुलीस बंदोबस्त दवरला। फाटले कांय दिसां सावन ही कारवाय चालू आसूनय लोक सर्रास रेंव काडटात हें ह्या कारवायेंतल्यान स्पश्ट जाता। पेडणेच्यान रिपोर्टर विनोद मेतर, प्रुडंटा खातीर। पणजेचो महापौर आनी उपमहापौर पदाची वेंचणूक कायद्यांत दुरुस्ती करतकच घेतले। हेच अधिवेशनात दुरुस्ती विधेयक मांडटले अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें। सगळीं बेकायदेशीर कामां केल्ले बाबूश मोन्सेरातान आपल्याक लोकशाय शिकोवची न्ही। कोणूय उतरांच्या मारान शिकना जाल्यार जोत्यांनी मार घालून शिकोवपाची आपली तयारी आसा अशी घणाघाती टिका मनोहर पर्रीकारान बाबूश मोन्सेराताचेर केली। पर्रीकाराचे टिकेक लागून वातावरण आनीक तापलां। पणजे महापालिका वेंचणुकेचो प्रस्न फाटले 2 दीस गाजत आसा। महापौर आनी उपमहापौर पद बायलां खातीर राखीव दवरपाची गरज आशिल्ल्यान तशी दुरुस्ती पणजे महापालिका कायद्यान करपाचें सरकारान थारायलां। सध्या चालू आशिल्ल्या विधानसभा अधिवेशनात ही दुरुस्ती करतले अशें उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजान सांगले। सगळे नगरपालिकांक बायलांक 1/3 रिजर्वेशन म्हणजे 2 दाल्ले जाल्यार तिसरी बायल जाता, परत 2 जाता परत तिसरी बायल जाता।
ते रिजर्वेशन सकल नगरपालिकांनी आहा फक्त CCPन ना ती दुरुस्ती विधायक येवपाकूच जाय आनी ह्या विधानसभेनूच जातलें तें म्हाज्या अंदाजान ह्या फुडल्या 15 दिसां भितर तें जावं येता. अर्थसंकल्पावेल्या सर्वसाधारण चर्चे वेळार मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान पणजे महापालिका वेंचणुकेचो प्रस्न काडलो. 7 वर्सां फाटीं बेकायदेशीर रितीन आपणालें सरकार पाडपी लोकांनी आपणाक लोकशाय शिकोवची न्ही अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान विरोधी आमदार बाबूश मोन्सेराताक सांगलें. बाबूश मोन्सेरात म्हाका सांगतलो हाचे डेमोक्रेसीचेर आनी एक सांगता कोण मेयर जालो म्हणून कांय फरक पडना भानगडी आनी इल्लिगॅलिटी करपाक दिवपाचो ना. काही लोकांक शब्दाचे मार काही लोकांक जोत्याचेच मार कळटा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. केंद्र सरकार गोंयचो बॉस न्ही ते कितेंय गोंयच्या माथ्यार मारपाक शकनात. गोंयाक जाय तेंच आमी केंद्रा कडच्यान करून घेतात आनी घेतले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान दिल्या. अर्थसंकल्पावेल्या सार्वत्रिक चर्चेचेर तो उलयतालो. मायनिंग लीज रिन्युवल आनी गोंयांत धाडटात ते केंद्रीय अधिकाऱ्यांचो विशय काडून मुख्यमंत्र्यांनी जाप दिली. अर्थीक तूट आनी रीण दिसतात ती फाटल्या सरकाराची कर्मां अशेंय ताणें स्पश्ट केलें. नव्या बार्रांक लायसनां मेळची नात. मायनिंग हेच वर्साक सुरू जातलें असो अदमासूय ताणें उक्तायलो. I will see that Daboli remains with full expansion आनी म्हणून आमी ग्रेड सेपरेटर बांदतात थंय आमकां बांदपाची गरज नाशिल्ली. दुसरी गजाल लक्षांत घेवया मोपा जाता म्हणसर 5 वर्सां जातली. ह्या वर्साक केन्ना तरी शेवटी टेंडर जातले फायनली. हाव कॅन यू हू इज द एनवायरमेंटलिस्ट हू वॉन्ट्स टू टेल मी दॅट आय शूड नॉट सपोर्ट दॅम. वॉट रायट डज इट हॅव. घरा एअर कंडिशनान बसून किंवा घरा आपल्या पेन्शन घेवन आरामान सुशेगाद रावन ताका म्हाका सांगिचें आसता तुजें पेन्शन पे करतात ते थंयचे लोक. हांव मायनीक सपोर्ट करना. सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे ताकदीन आसा तर आमी लिस्ट सायन करपाची काय ना ती. वी हॅव पावर्स एज पर कॉन्स्टिट्युशन. वी ड्रॉ दीस पावर. वी वील कीप दीस पावर ऑन. मागीर तो केदोय व्हडलो आसूं कितलोय त्रास जावं वी हॅव फॉट वीथ होम मिनिस्टर एंड वॉन ऑन दॅट. आमकां जाय तेच आमी करून घेतले लक्षांत दवरा. वी वील नॉट टेक दॅट. सेंट्रल गव्हर्मेंट इज नॉट अवर बॉस. They are federal government, we are state government, we are equal. In certain matters they have primacy. But in my own state government matter, they don't have. या 50 कोटीच्या माध्यमांच्यान by March, I will ensure that minimum 6,000 boys of Goan origin goes into their own business. आणि म्हणून हांव परत परत हे सांगता सोऱ्याच्या हाजेर खंय तरी मर्यादा हाडुया. येणाऱ्या दिसा भितर ही येतली. गांवां बार्रां जाल्लीं आहा. आशिल्ल्यांक टच केल्या शिवाय नवीन दिवप ना अशीच ही सरकारची पॉलिसी आसतली. प्रोसेस ऑफ इनफॅक्ट वी आर कन्सिडरींग फॉर्मेशन ऑफ एन कॉर्पोरेशन JV with gas or Goa government's gas corporation where we will buy on wholesale gas from them and supply it to various cities. हे तकलेन आसा विशय. सादारण फुडले 1-2 म्हयन्या भितर कारण निकते तांचे येवपाक लागला. जस्ट द गॅस इज फ्लोईंग. हांवें कितें जर तूं सरकाराचें नुकसान केलें अशें केन्नाय कोणाक दिसलें दाखोवचें म्हाका जर तूं पटलें हांव राजिनामा दिता आनी घरा वचून बसता. एक व्यावसायिक विसव.